आमी आमची वस्तुंगी जिवंक जाता वो आमी जेजूच्या सांगातच जिवंक जाता. जेजू हूंय हा तो आमचे बरोबरच आसा. ताका आमी कशें अणभवतले? ताका आमी आजीर जायत तर ताका आमी अणभवंक लागतले. ह्या आजीरपणांत आमचे आपलेपण आसा पळय तें नपयत जावंक जाय. तें नपयत कशें जातलें? पळयात, आमी तर आमच्या सुस्काराक हाजीर जायत जाल्यार कितें जाता? आमचें ध्यान मन खंयसर लायता आमी? सुस्काराचेर. आनी सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. ताका लागून जेजूनच आमकां सांगलां, म्हजे सोबेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेर रिगून रावता. तर हे भाशेन तर आमी ताका हाजीर जायत जाल्यार पळय, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तुली. आमचे मदें शांती आसा ओ ना? आमी पळय उत्सामूळ जायत आसा, तर ही उत्सामूळ कित्याक लागून जाता? आमच्या चिंतनाक लागून, आमच्या भावनांक लागून. चिंतना भावना उत्पन्न करतात आनी मागीर हें भितरल्यान आमचें सगळें घातलेलें आसा तें मागीर घुंवता बोगोर बोगोर. हें तर आमी जेजू सगळें दवरीत सुस्कारांतल्यान ताका तर आमी तें आजीर करून दीत रोखडेंच तो काडून उडयता. इतली सोंपी वाट आमकां ताणें दिल्ली. सर्वेस्पर येतलो तेन्ना शांती आनी प्रामाणीकपण वस्तलें. तर आमी सारकीं बरीं जावंक लागतलीं. आमची वस्तुंगी जायना, आमी फकत जेजू सगळें जावंक लागता. ताका लागून तो आमचो सोडवणदार, तो आमची वाट, तो आमचें जिवीत. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, हे भाशेन आमी जिवंक हो मार्ग हाजीरपणाचो पत्करया. आनी हाका म्हणटा आमी मागणें. जेजून कितें सांगलां आमकां? हो पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां आमकां? सगळोच मागणें करून जागृत रावात. ताका एकवटोन आमी जागृत जातले आनी तो आमचें सगळें करूंक जाय तें करतलो. पयलें वाचपण पळय जेजू पर्यंत, जेजू विशीं सांगलेलें आसा. तो पवित्र आत्म्यान भरोन आपलें जिवीत सर्वेस्पर आत्मो देऊन येतलो, जाणवायचो आनी विवेकाचो आत्मो तो. म्हणटत हें सगळें ताचें सगळें घडोवंक लागतलें. आनी ताचें सगळें घडलेलें आसा म्हणून पळय दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां पळय कितें म्हणलां तें? पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन भरोन. म्हणटत पवित्र आत्मा आमकां खुशालकाय दिता. आमी तर ताका हाजीर जायत जाल्यार रोखडेंच हें सगळें घडोवंक लागतलें. कित्याक तो आमचें सगळें आसा आनी हें देणें तो आमकां दिवंक सोदता. पूण आमी कितें करता? आमच्यो वस्तुंगी आमी ताका आपणावंक सोदता. ना, आमचो मनाचो मनोभव असो जावंक जाय की आमी कोणूच न्हय, आमी एक धाकलो किरकोळ मातयेचो कोणो, पूण हे मातयेच्या कोण्यात भांगराचो आत्मो आसा, जेजू आसा. ताचें सगळें आमचें जिवीत जाल्या. आनी तो कितें म्हणटा? तुमचे दोळे, तुमचे कान जें आयकोंक लागतले ते फकत भावार्थ्याच्या दोळ्यांनी, आमची वस्तुंगी न्हय, ताका एकवटोन. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, सदांच हांवें तुमकां सांगलां, सगळ्या सांता भक्तांनी हे भाशेन आपलें जिवीत चाललां. न्हिदच्या आदीं जेजूच्या एकवटान न्हिदोंक वचूंक जाय. उठ्ठना ताका एकवटोन उठूंक जाय. आख्खी रात मागणेची जाता आनी हे मागणेचे गोठायेन जशे भाशेन मोबायल आमी चार्ज करता, ताची बॅटरी चार्ज जाता, ते भाशेन आख्खी रातभर आमी चार्ज जातले. ताका तर आमी एकवटोन रावना जाल्यार नाका जाल्लें सगळें घोंवतलें, दुसरे दिसा तेंच आमी करतले. हे कित्याक म्हणून आमचें जिवीत अशे भाशेन ओगडांक जाय? आमी बरीं मनशां, देवाचीं भुरगीं, तर देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत हे भाशेन आमी आदारून जिवंक जाय. सगळ्या सांता भक्तांनी ते भाशेन आपलें जिवीत चाललें. आयज एक सांत सभास म्हणून तो आपलें जिवीत हेच भाशेन, तो एकदम सादो आसलेलो. मोठान गेल्या उपरांत त्या काळाक पयल्या शेंकड्यांत तो मोठान गेल्या उपरांत इतलो भक्तीपणी तो जेजूच्या एकवटान रावतालो की ताका ते म्हणटाले ओ पवित्र सांत म्हणटाले ताका. आनी तो सगळें करतालो पळय तितलें आपणाचे वस्तुकी न्हय, पूण जेजूच्या एकवटान करतालो. ताका लागून ताका ते म्हणटाले तो देव मनीस.
आनी सगळेंच ताणें तिचोर बदललें. म्हणून हांगसर कितें म्हणलां तें पळयलां तुमी, आमी आयकलां तें आमी म्हणलां. पळय आमचो सुमी आपले दोळे आपले बोळ दाखोवंक येतलो, आपल्या सेवकांचे दोळे उक्ते करतलो. आमी सगळीं ताची सेवकां, आमचे दोळे उक्ते करून तो आमचे सगळे वावुरतलो. ही बरी करच्याक सदांच मागण्यांत रावया. आमचे हात अशें उठून दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देव जेजू आमचे सगळें भरोन येता. पांयांची बोटां आसा थिंचो तकली मेरेन सगळें तो नितळ निर्मळ करीत आसा. सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कार सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया. भावार्थान आमी सगळें भायर काडलें की ना ताच्या नांवान सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू जेजू म्हणूंक जाय. आनी हे भशेन ताचे सगळें दवरल्या उपरांत तो तें सगळें नितळ निर्मळ करता. पूण ताका तें दिवंक जाय. आमी दिताना पर्यंत हो दुफरें आमच्या हातान दवरता. तशें नाका, सगळें दिवंक जाय आनी आमकां स्वतंत्रपण मेळटलें, सुटका मेळटली आनी ताच्या जिवितान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरेपणान भरून येतलें.